6व्या म्हयन्यांत नाझारेत नांवाच्या गालिल्यांतल्या शारांत देवान गाब्रिएल दुताक एके आंकवारी सोरीन धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादले लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हळें, नोमान कुरपेन बोल्लेले, सोर्वेस्पोर तुजें सोवें आसा. ही ताचीं उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें ती चिंतून पडली. पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारिये, देवा मुखार तुका कृपा मेळ्ळ्या. तर आयक, तूं गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेस्पराचो पूत अशें म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन सुर्वेस्पोर ताका दितलो. आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासनाच्या सासनाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारियेन देवदूताक म्हळें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटोच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेस्पराची सावळी सक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वांचटी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा. कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारियेन म्हळें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी देवदूत तिचे सुरशिल्लो कडसल्लो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानये वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाळ म्हज्या भावां भयणीनो, जशें सुरवातेक हांव म्हणटालो, आज रुजाय सायबिणीची परब हो समर्पण आमी करता. आमी परबच म्हणुया जशें हांवें म्हणलां. भावा भयणीनो, तुमी जायते फावटी आयकोन जाणात हें तेरेसाचें मागणें कितलें म्हत्वाचें. रुजायेचें मागणें इतलें म्हत्वाचें, इतलें ओकोण तें, इतलें ओकोण. जायत्या भाग्यवंतांनी, जायत्या पाप साहेबांनी, जायत्या लौकिकांनी, भावां भयणांनी, पाद्रींनी, माद्रींनी आपलें भाग्यवंतपण ह्या तेरेसाच्या मागण्यांतल्यान जोडून घेतलां. आनी ही खरी खबर, आनी तुमचो भाव ना. व्हडले व्हडले वस्तू देवा कडेन मागून घेतल्यात. सच अ ब्युटिफूल, सिंपल एंड अ व्हेरी पावरफूल प्रेयर, व्हेरी पावरफूल प्रेयर. जशें हांव म्हणटालो, जायते मनीस अणभवार्थी पासून बदलल्यात ह्या मागण्यांतल्यान. आनीक म्हज्या मनान आतांच ही घडणी येता ती म्हळ्यार ही, संवसारी झूज चलतलें खंय, वर्ल्ड वॉर. आतां खंयचें तें म्हजें तुमकां सांगूंक जायना, पूण संवसारी झूज तें, इट वॉज अ वर्ल्ड वॉर. आनी ह्या झुजा म्हळ्यार झुजपी एक शिपाय खंय एका झाडाच्या मुळांत आपले निमण्यो घडयो सारतालो. कित्याक ताका बरोच मारलेलो, बरोच घायल ताका केल्लो, ताचे फार सोडलेले आनी आपूण मरतलो म्हूण आतां इल्लोसो विसव घेतलो म्हूण मरचे आदीं झाडाच्या मुळांत तो बेश्टो आड पडलो. आपले आर्म सकला दवरले आनी कितें आड पडलो. पूण दुसरो विरुद्ध एकलो शिपाय खंय नासलोच ताका पार करून काडलो. तो झाडाच्या मुळान मातसो विसव घेता म्हूण जाप करून नासलो जुबो जालो आनी ताका आर्म जोखून ताणें म्हळें, तुजो जीव काडटा, हो फार तुजे सोडून तुजो जीव काडटा, कित्याक तूं आमचो दुस्मान.
तो आमचो दुस्मान, तुका मात्ता जावं. आनी आर्म सारकें ताचे तकलेक लायलें खंय. ओ बाबडो जखमी जाल्लो शिपाय तसो झरोत मरोत उबो रावलो. खंयच्यान तरी आपल्या बोल्सान आसलें तें रोजराचें कंत काडलें खंय ताणें वयर काडलें आनी ताका दाखयलें. आनी घडलें तें भावा म्हणिनो अजापाचें घडलें. हो शिपाय खंय जो ताका हार मुजोगतालो सारकोच बदललो. टू मेक द लॉंग स्टोरी शॉर्ट, सारकोच बदललो आनी आर्म आपले जमनीक मारले आनी त्या बाबाक सारको गोट हेंग मारून वेंग मारून रडूंक लागलो खंय. आनी बाबा म्हज्या आमी झुजा म्हळ्यार दुस्मान जायत रे, आमी हांगा दुस्मान न्हय, देवा मुखार आमी दुस्मान न्हय. गोट वेंग ताणें मारली खंय. बरोच वेळ ते रडूनच रावले. आनी मागीर थंय कोसळ्ळे उपरांत हो जखमी जाल्लो तो शिपाय मागीर खंय बरो जालो. आनी बरो जालो, इतलो बरो जालो सांगतात ते भाशेन मागीर थंय सिमिनारीन गेलो बाबा म्हणिनो. आनी खंय तो जेजुईत पाद्री जालो. इतलें बरें देवान ताचें सोबें केलें. जेजुईत पाद्री जालो म्हूण सांगतात आमकां. आनी वो आपल्या घरा गेलो. बाबा म्हणिनो खरें म्हणल्यार ताचे लागीं रोजराचें कोंत आसलें तें मुण्यानी ताका साल्वार करूंक ना. कोणें साल्वार केला? आवयन, सायबीण मायन, जो बावाड तिका आसलेलो, जो मोग आपुरबाय रोजरांतल्यान कोंतांतल्यान तो मायक दाखयतालो, आवयक दाखयतालो, त्या बावाडतान त्या आपुरबायेन असल्या मोगान सायबीण बायन आपल्या पुताक साल्वार केलो. बाबा म्हणिनो हें जावन आसा रोजराचे ओ तेरेसाच्या मागण्याचे मोल. आतां हाचेर मातसो इल्लोसो आमचो नियाळ करुया. तेरस म्हणजे कितें गाय? तेरस म्हणटा तें कितें? तेरस म्हणटात तें लाती भाशेन रोजारियम. रोजारियम म्हणजे रोज गार्डन, गुलाब मळो, अ बुके ऑफ फ्लावर्स, फुलांचो झेलो, अ गार्लंड ऑफ रोजीस, फुलांचो हार जाल्ल्या भाशेन. एकाच उतरान बाबा म्हणिनो मागण्याचो झेलो. हे आमी पांचूय मिस्तेर म्हणटात ते मागण्याचो झेलो आमचे मायक, आमच्या आपुरबायन आमचे मायक आमी दिता तो. आनी आमी जाणा जावंक जाय दर एक नमान मरी आमी म्हणटा तेन्ना म्हणलेल्या भाशेन वी गीव दीस ब्युटिफूल रोज टू मदर मॅरी एवरी टायम वी गीव. म्हणटोच एका तेरसान तूं 5 मिस्तेरांचो तेरस कोत्ताय तेन्ना 50 आनी ओदीकूच रोजो ओ रोजीस ओ गुलाब तूं मारयेक दिताय, मायक दिताय, मोगान दिताय. जितल्या मोगान तूं कोत्ताय तितली मोगाची भेट तुजी ह्या फुला वरवीं जाता. आनी खरें जायते जाण म्हणटात बाबा म्हणिनो गुलाब जावन आसा, रोज जावन आसा, सगळें म्हूण बऱ्यांतलें बरें फूल, द क्वीन ऑफ फ्लावर्स म्हणटच असल्या मोगान मारयेक तूं तुजें अर्पण करताय ह्या तेरसाच्या मागण्यांतल्यान. बाबा म्हणून तुम्ही जाणात मारयेन आपली कशी परगड केल्या. जायते पावटी परगड केल्या. म्हजो तेरस तुम्ही करात, बरे भाशेन करात, दिसपट्टी करात, चुकोय नासतना करात. एकूच देखीक म्हणल्यार फातिमा सायबिणीन फातिमा गांवान जायते पावटी दिश्टी पडून तिणें जायते पावटी मागलें म्हजो तेरस तुम्ही सद्दां दिसपट्टी करात. संवसाराच्या बरेपणा पासत, संवसाराचे बदलणे पासत, कन्वर्शन ऑफ द वर्ल्ड, मनशाच्या साल्वासा पासत, आत्म्याच्या साल्वासा पासत तेरस करात. परतून तेणें मागलें. हो एकूच एग्जाम्पल तुमकां दिता. पूण जायते पावटी दिसलेले पावटी ती हें मागता. खरें म्हणल्यार बाबा म्हणिनो हें तेरसाचें मागणें जावन आसा आमचे सोडवणेचें मागणें. तुवें आमची सोडवण आटापलेली आसा. तुवें आमची सोडवण आटापलेली आसा. कित्याक म्हणटा हांव? कित्याक आमी हांगा ह्या सोडवणेचे गोट नियाळटा. मारयेचे तशेंच चड करून जेजूचे गूट, सगळे गूट आमी थंय नियाळटा. आनी ह्या गुटान आमची सोडवण आटापली आसा. आनी तर गूट आमी नियाळटा जाल्यार आमची सोडवणूच आमी थंय नियाळटा. थंय जेजूचे जिवीत, ताचे खोश, ताचे मरण, ताचे पुनरुज्जीवनपण, ताचे स्वर्गावरण आनी सगळें बाबा भयणीनो ताचे आमी नियाळटा. जातून आमकां सोडवण फाव जाता ताच्या नियाळा वरवीं. हे मागणें सारकें सोंपें बाबा म्हणटा. कोणाच्यानूय शिकूंक जाता, कोणाच्यानूय तें म्हणूंक जाता. इतलें सोंपें तें, पूण तरी आसतना इतलें मजबूत तें, इतलें खोडेगान तें. सच अ पावरफूल प्रेयर. तें सारकें सादें मागणें, ल्हान उतरांचे हंबल वर्ड्स.
कोणाच्यान चिगून जाता. आनीक एक सादें हातयार कशें बाबा भयणीनो, सादें हातयार जाचे वरवीं आमी आमचे मायक आमी मोग दाखयता. जावं ते मागीर समुदायाचे मागणे वा आमच्या कुटुंबाचे मागणे कोणाच्यानूय वी कॅन एवरीवन इजिली पार्टिसिपेट इन दिस सिंपल हंबल प्रेयर. खरें म्हणल्यार बाबा भयणीनो, कोण कोण म्हणटात, हे म्हणटा व्हडलें हातयार, ह्या हातयाराक इतली शक्यताय आसा की आख्खो संवसार पासून बदलूंक म्हणटा ह्या तेरेसाच्या मागण्यांतल्यान जाता. आनी जायते फावटी तेरेसाच्या रोजारान जायते संवसारांत बरें आयलां आनी वायट वाटवलां. तितलेंच न्हय बाबा भयणीनो, आमची माय मारिया, आमी तेरेसाक बसता तेन्ना आपुणूय बापा कडेन विनंती करता. आमी तेरेस कोत्ताय तेन्ना आमचे बरोबर ती म्हळ्या भाशेन बसून बापाक मागणेन आपल्या सुत्रांनी मागणें करता. आनी जेन्ना आमी मागणें करता आपल्या पुताक ती आमच्यो सगल्यो गरजो कळीत करता. जशें पळय उडास आसतलो काना गांवांत मारयेन आपल्या पुता लागीं मागलेले सोरो कर म्हूण आनी पुतान केलेलो, तेच भाशेन बाबा भयणीनो आमी आमच्या रोजाराच्या मागण्यांत तेरेसाच्या मागण्यांत जितलें तिचे कडेन मागता तें आपल्या पुताक कळयता. आनी पूत जेजू आमकां आमची दया करून बाबा भयणीनो आमकां जाय तें दिता. आनी हाकाच लागून बाबा भयणीनो जायती फावटी तुका तर देवाचें बरें मेळटा जाल्यार हो फावोर तो फावोर हें बरेंपण मेळटा जाल्यार मारयेचे विनंतीक लागून. मारिया देवाक स्वता येता एके भाशेन मोगाची स्वतावणी ती मारिया देवा कडेन मागता, विनंती करता आनी तिचे इंटरसेशन इज सो पावरफुल. देव तिचें आयकता आनी आमकां भुरग्यांक तिच्या विनंतीक लागून बाबा भयणीनो जायतें बरेंपण मेळटा. आनी इल्लीशी खबर हे परबेची म्हणल्यार बाबा भयणीनो, हे परबेचें नांव खरें म्हणल्यार सुरवातीचें रुजाय सायबीण न्हय. हे परबेचें नांव पयलेंच सुरू जालें तेन्ना ही परब सुरू जाली जोयताची सायबिणीची परब. जोयताची सायबीण हांव लेडी ऑफ विक्टरी म्हूण जेन्ना ह्याच दिसा 7वें ऑक्टोबराचे समारंभताले कितें करूंक, एक जोयताचो उगडास करूंक, होमोर उगडास तो. आनी कसलो तो, तेन्नाकूय 1571 ह्या वर्सा होली लीग म्हणजे क्रिस्तांव भावार्थी थोडी राष्ट्रां एकठांय जावन तांचे मदें आनीक ओटोमान टर्क्स हे फौजे मध्ये लेपांतो म्हणटा थंय एक झूज जालेलें आनी तेन्नाच्या पाप साहेब पियो पांचवो हाणें खंय आख्ख्या युरोपाक उलो मारलेलो, बाबा आमकां पावात, मागणें करात, 13,000 करात असलो उलो केल्लो. आनी आख्ख्या रोमान शारांत खंय ह्या पाप साहेबान पुरसां परगट केल्लें, पुरसां काडलेलें मागूंक ते क्रिस्तांव परजेक जिखूंक, हारोना जावंक पूण जिखूंक ह्याच वर्सा. आनीक 5 वरां लढाय जाल्या उपरांत, झूज जाल्या उपरांत ही ऑटोमान आर्मी फौज नान जाली, हारवली आनीक पळून गेली. म्हणजे आमी क्रिस्तांव ती फौज लीग म्हणटात ती होली लीग ती जिखली. म्हणटच पापसाहेब इतलो खुशाल जालो आनी तो भावार्थान सोत बांदूंक लागलो. मारयेन आमचे मागणे आयकले आनी ते मेरेन थावन ह्या पापसाहेबान पियो पांचवो ताणें हे वर्सावळीचें फेस्त म्हूण परगट केलें, आ लेडी ऑफ विक्टरी, जोयताची सायबीण म्हूण. जे जैत तांकां मेळ्ळेलें लेपांतो ह्या जाग्यार, ह्या झुजा मळार. आनी मागीर खंय बाबा भयणीनो 1573 वर्सा पाप साहेब ग्रेगोर 13वो आनीकूय ते मागीर ताचें नाम लेख चेंज केलो, बदललो, टायटल चेंज केलो. जोयताची सायबीण आसली ती खंय रुजाय हाची परब केली, रुजाय फिस्ट ऑफ द रोजरी. आनी ती केली मागीर सोयेचे परमणे पयल्या आयताराक ऑक्टोबराच्या. जशें आमी पासून हो म्हयनो आमी भेटयता, ऑक्टोबराचो म्हयनो, तेरेसाचो म्हयनो म्हूण ते भाशेन ताणीय पयल्या आयताराक ऑक्टोबराचे ताणें ही चाल सुरू जाली. आनी मागीर खंय जायते पाप साहेब आयल्या उपरांत ताणीय जायतो आदोल बदल हे परबे विशीं केलो. आनी मागीर पियो 10वो ह्या पाप साहेबान पासून परत ते 7वें ऑक्टोबराचे हाडली. आनी मागीर आतां आमकां मेळटा ती परब बाबा भयणीनो, आमकां एक ह्या नांवान ही परब मेळटा ती 1969 पाप साहेब पावलो 6वो आनी ती रुजाय सायबीण म्हूण आज आमी पाचारता ते भाशेन रुजाय सायबीण आव लेडी ऑफ द रोजरी म्हूण
ताणें आमकां जाहीर करून दिली आनी ते मेरेनतान आतां परगट्टा ती आमी रुजाय सायबिणीची परब आमी समोर उमतांव. बाबा फुडें जशें हांव म्हणटालो, जायत्या पाप साहेबांनी आपलें जिवीत बदललें, जायत्या मनशांनी आपलें जिवीत बदललें, जायत्या सांतांनी, जायत्या साद्या लोकांनी. थोडेशे पाप साहेब आमचे वळखीचे, तांणी कशे भाशेन हे आमचे तेरसाचे मागणे इतले म्हत्वाचे ते आमच्या उतरांनी आपल्याला सांगून दिला. आतांचो आमचो पाप साहेब फ्रांसीस, तो कितें म्हणटा जाणा, रोजरी म्हणटात तो, तेरेस म्हणटात तो आमच्या मागण्यांची शाळा. इट्स द स्कूल ऑफ प्रेयर. तितलेंच न्हय, भावार्थाची शाळा म्हणटा तो, इट इज द स्कूल ऑफ फेथ. आणि तोच म्हणटा पाप साहेब फ्रांसीस म्हणटा, एक पावटी म्हणटा, हांवें भाग्यवंत जुआंव पावलो दुसरो, आतांचो सांत, तो थोडी वर्सां जालीं, ताका म्हणटा आपूण एक दीस, आमचो पापसाहेब फ्रांसीस जावचे आदी ते, आपणे म्हणटा ह्या पापसाहेबाक पळयलो, जायत्या लोकांक घेवन वो तेरेस कोत्तालो, म्हाका इतलें बरें लागलें म्हणूंक लागलो, इतल्या भावार्थान, इतले गंभीरसाणीन, इतले ल्हानविकायेन तो तेरेस करूंक लागलो की आय वॉज टच्ड, आय वॉज इन्स्पायर्ड. आनी तेन्ना म्हणूंक लागलो, ते घडयेक तर हांवें निचो केलो, आपूण सोद्दां चुकय नासतना 15 मिस्तेर आख्खी रुजाय आपूण कोत्तलो म्हूण ताणें देवाक सायबिणीक भास दिली आनी आयज पासून पाळटा म्हणटा तो. आमचो पाप साहेब बेनेडिक्ट 16वो, तो कितें म्हणटा जाणा, 13,000 म्हणटा, एक जावन आसा क्रिस्तांवांची एक दायज, जो क्रिस्तांव म्हणटा आपल्या भावार्थाची यात्रा चालू दवरता, जेजूचो पाटलाव करूंक जी वाट दाखयल्या ती मारीन. ही इज द वन, रोजरी इज द प्रेयर ऑफ अ क्रिस्टियन हू एडवांसेस in the pilgrimage of faith in following Christ, preceded by Mary. आतांच खबर कोत्तालो पाप साहेब सान जुआंव पावलो दुसरो, तो कितें म्हणटालो जाणा, तेरेस म्हणटा म्हजें सदांच आवडीचें, तेरेस म्हणटा द रोजरी इज माय फेवरेट प्रेयर. आनी ताका लागून म्हणटा मागात, म्हणटा पोत्तून रोजार करात, मागणे करात, से द रोजरी एवरी डे, प्रे मच, से द रोजरी एवरी डे. आणि तो आनीकूय फुडें म्हणटा, हाव ब्युटिफूल इज द फॅमिली दॅट रिसाइड्स द रोजरी एवरी डे. कितलें कुटुंब म्हणटा सुभागी, सोद्दां सांजे एकठांय जातात आनी तेरसाक मेळटात ती. आनी हाकाच लागून बाबा भयणीनो, 2002 वर्साक ओतुंबराच्या म्हयन्यांत आनीक एक 5 मिस्तेर, आनीक एक 5 उजवाडाचे गूट, विल्युमिनस मिस्ट्रीज ह्या पाप साहेबान आमकां दिले, जे ब्रेस्ताराक आमी म्हणटा. आपल्या डॉक्युमेंटांत दाखल्यांत रोजारियम विर्जिनीस मारिये, हातून इतलो मोगाचो, इतल्या तेसाच्या मोगाचो आमचो पाप साहेब तो आतां सांत जाल्ला. पाप साहेब 23वो, पाप साहेब जुआंव 23वो, तो म्हणटा, my day must be one long prayer is the breath of life. हे रोजाराचे मागणे म्हणटा तो, हे तेरसाचे मागणे म्हणटा तो, एक श्वास जिविताचो. आणि हाकाच लागून तुम्ही सगळ्यांनी 15 मिस्तेर तुम्ही करचे म्हणटा तो. तेन्ना म्हणलें तेणें 15 मिस्तेर तुम्ही करचे, आणि जाता जाल्यार म्हणटा 15 मिस्तेर भोव पवित्र संस्कारा उजी दिमी घालून तुम्ही करचे म्हूण तो आमचे लागीं मागतालो. पाप साहेब आमचो पिव 12वो, पोप पायस द 12th, तोय म्हणटा, आपूण म्हणटा सांगूंक सोदता आनी म्हाका सांगूचें दिसता की तेरसाचे मागणे जावन आसा आतांच्या काळाच्या सगळ्या प्रश्नांक आनी वायटाक जे संवसारांत जाता ताका एक जबाब, आनी तातूंत आमच्यान जायते मागण्यांतल्यान बरें हाडूंक जाता. वी डू नॉट हेजिटेट टू अफर्म पब्लिकली दॅट वी पुट ग्रेट कॉन्फिडन्स इन द होली रोजरी फॉर द हिलिंग ऑफ द इवल्स ऑफ आवर टायम्स. पाप साहेब पिव 11वो, तो कितें म्हणटा जाणा, राजा आणि पातशाह म्हणटा इतले बिजी आसूनय, कितलोय वावरासर बसून बाबा भयणीनो तो कितें म्हणटा जाणा, तांणी वेळ केला तेरसाचे मागणे करूंक, केन्ना तांणी चुकूंक ना. दे हॅव मेड अ ड्युटी फॉर देमसेल्फ टू प्रे द रोजरी एवरी डे. Kings and princes, however burdened with most urgent occupations and affairs, made it their duty to recite the rosary daily. बाबा भयणीनो, काबार करच्या आदी आनीक 2 वस्तू हांव सांगूंक सोदतां. जितले फावटी मारिया दिश्टी पडल्या तिच्या दिसण्यानी इन हर एपॅरिशन्स,
तितलेय पावटी तेणे म्हत्वाचो संदेश दिला. म्हत्वाचो संदेश म्हणजे परतून परतून म्हणला तेणे म्हजो तेरेस करात, बरे भाशेन करात, प्रे द रोजरी zealously. संसाराच्या बदलण्या पासत, फॉर द कन्वर्शन ऑफ द वर्ल्ड, संसारात शांती पासत तेच करात. झुजा मारामारी बंद करात, मागणे करात, उपास करात, दळवण करात, संवाद सांबाळात देवाकडे, तुमचे कडे आणि पेल्या कडे आणि तुमचेच भितर संवाद सांबाळात. बरें जिवीत जियेयात, तुमच्या जिविताची बदलणी करात, देवाक भेटलेले जायात, म्हज्या पुताच्या कश्टांचे नियाळ करात, पवित्र संस्कारा वजीर म्हज्या पुताच्या तुमी बसात आणि भाशेन जाय ते मारयेन बावडीनो दिश्टी पडलेली पावटी आमकां सांगला. तितलेंच न्हय, आमी जायते जाण म्हणटात हें मागणें कसलें गाय म्हूण पोत्तून पोत्तून भुरग्यां भाशेन रिपीट करतात, नमान मरये आनी इट्स नॉट हॅज गॉट नो बिब्लिकल सिग्निफिकन्स. खरें म्हणल्यार बाबा भणीनो, द रोजरी इज फुली बिब्लिकली फावंडेड. बिब्लिकली फावंडेड म्हणजे सगळे जे आमी मिस्तेर जावं सोत मानता, आमच्या बापा नमान मरये मैमा बापाक खंयचोय मिस्तेर काड, समजुया उजवाडाचो मिस्तेर पयलो घे, जेजूचें पवित्र स्नान, ओ ऑर्काचो दुसरो मिस्तेर घे, जेजू स्वर्गाक चडलो, खंयचोय तो मिस्तेर घे, ओ दुखीचो घे, पांचवो मिस्तेर जेजू क्रुसार जोडलो, खंयचोय मिस्तेर घे, आख्खो तिर्स बावडीनो इट रिफ्लेक्ट्स द बायबल एंड इट इज वेल फावंडेड ऑन द बायबल. हाकाच लागून हे जेजूचे गूट आमी जे पयत पुस्तकांत आसात ते तेरसानूय आमी नियाळटाव. आनी म्हणटच हें काबार करता आसतना बावडीन आमच्या जिविताक हो तेरेस आमी करता, तो इतलेंच तो ताचें मोल आसा. बरे भाशेन भाग्यवंतपणान, बरे भाशेन आमचें ध्यान मन घालून, सगलो आमचो मोग थंय घालून हो तेरेस आमी करुया. कितलोय वेळ जाल्या पासून चुकोवचो न्हय. जेवण जेवता आसतना आमी डिस्टर्ब जावचे न्हय. म्हणजे तेरेस करता आसतना जेवणाच्यो राटी ह्यो राटी आमच्या मनान हाडच्यो न्हय. बरे भाशेन मोगान आमी हो तेरेस करूंक वावरुया. आणि ती खरेंच आमची माय म्हूण तिका आमी आमच्या तेरसांतल्यान मान दिवया. जोरी आमी पोत्तून नमान मरे म्हणटा खरी, पूण तरी आसतना आमचो जायतो मोग आटापलो आसा म्हूण हे जाणां जावन मारयेक जायते पावटी आमच्या तेरसांतल्यान नमान करून जायतीं बेसावां तिच्या पुता कडेन तिणें मागून घेवची म्हूण मागुया. आमेन.